श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन आणि मी यथायोग्य निष्ठापूर्वक आणि माझ्या सामर्थ्याच्या व निर्णय शक्तीच्या पराकाष्ठेपर्यंत निर्भयपणे निष्ठुरपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता माझ्या पदाची कामे पार पाडेन. आमच्या आता गावाच्या विकासाबद्दल आमचा प्रयत्न असतात. पहिले सगळ्यात म्हणजे जे पाण्याची एक समस्या आमकां गंभीर आहा, म्हणजे थोड्या वाड्यात ते परत रोड थोडे इंटरनल जे रोड आहा न्हू ते खूपच हे आले आणि त्याच्या उपरांत मागीर एम्प्लॉयमेंट हो सगळ्यात मोठो प्रश्न आसा. आमी साहेबाचे प्रताप सिंग राणे ताज्या अंडर तुम्ही काम करता. सावडे पंचायतीचो सरपंच. आमचे उद्दिष्ट आसा की आमी ते ज्या पंचांनी ते पयलीं काय कितें करूं ना तेज्या परस जादा तरी कितें तरी करून दाखयतले आनी आमचें नांव काडून दाखयतले. मेनली कितें आसतलें? मेनली पयलीं पंचायत बिल्डींग आसा. पंचायत बिल्डींग कितकींशीं वर्सां पडून आसा कोणूच करिना ती आमी करून दाखयतले. मुख्य म्हणजे की म्हणजे केरी पंचायती सध्या पाण्या संबंधी खूप समस्या आसा, त्याचबरोबर लायटीची भरपूर समस्या आसा. हांव आमच्या सगळ्या मंडळाक घेवन ती पाण्या मुख्य पयलीं म्हटलें जे काम करतलो तो पाणयाचें आनी लायटीचें ती समस्या दूर करच्या खातीर खूब प्रयत्न करता. बरोबर तुमचे हो सिजन म्हणजे मोल्ले जो आमी हितून चोर्ला घाट जो आसा त्या चोर्ला घाटार भरपूर प्रमाणात आमचे धबधबे होतात आणि त्या धबधब्याचे उदक न्हांवच्या खातीर भरपूर प्रमाणात गोंयाचे संबंध लोक गोवा भायले सुद्दां लोक भरपूर प्रमाणात कर्नाटकाचे लोक येताना थंय भरपूर दंगमस्ती गोंयान सोरो हो खूब प्रमाणात मेळटा त्या कारणान सोरो पिवन भरपूर थंय दंगमस्ती जाता. तेजेर म्हाजे पयलींसून जरी हांव पंच सदस्य नासलो तरी सुद्दां तेजेर म्हाजो पयलींचो विरोध आसलो आनी हे खेपेक पंच सदस्य ह्या नात्यान आमच्या सगळ्या मंडळाक घेवन हांव ते एक कमी करपाचें खूब कार्य करतलो. कित्याक सहजाची रस्त्यार येवन उबे रावतात, दुसरे नागडे उगडे न्हांवप हे भरपूर प्रमाणात नाका जाल्ल्यो गोश्टी लोक करतात थंय. तेजेर कितें तरी दबाव हाडच्या खातीर खूब वयले पातळीचेर हांव प्रयत्न करता. आमचो फर्स्ट मोटीव म्हटल्यार आमचे जे पंचायत आहा ताका नेटवर्क कनेक्टिविटी कांयच ना. सो हार्डली 2-3 वार्ड सोडले जाल्यार आमच्या पंचायतीन कनेक्टिविटी कांयच ना. आमचो मेन पयलो मुद्दो आसलो आमी कनेक्टिविटी हाडटाले फूल पंचायतीन. तशीच जी आमची हाफ कन्स्ट्रक्टेड बिल्डींग रावल्या नगरगांव पंचायतीची ती फर्स्ट टेन्युअरांत आमी कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करतले अंडर द गायडन्स ऑफ आवर MLA विश्वजीत राणे. पयलो प्लॅन तो आसा की आमी पयलीं ठराव घेवन विश्वजीत राणे यांच्या मार्गदर्शना सकयल आमी ती बिल्डींग कंप्लीट करपाचो ह्या फर्स्ट टेन्युअरांत कंप्लीट करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. सो म्हटल्यार जी न्यू बिल्डींग आसा तेतून सगळो फंक्शनलिटी फूल जावपाक जाय. सरपंच आणि उपसरपंच निवड जाल्लेली आसा ती आमच्या 70 ब्लॉकान व्यवस्थित रित्या जाल्लेली आसा. कसलीय आडखळी न येता ही निवडणूक पार जाल्लेली आसा. फक्त मोर्ले आणि होंडा पंचायतीन सरपंच आणि उपसरपंच पदा खातीर निवडणूक घेवची पडली. बाकीचे सगळ्यो ज्यो पंचायती आसात ते सगळे पंचायती बिनविरोध निवडून येयलेले आसा. सो ओवरऑल कितले जाणांनी शपथ घेतली जाय सर? आज एकूण 93 जाणांनी शपथ घेतलेली आसा. आमचे टोटल आमच्या वार्डाक 9 मेंबर आसा टोटल मुडके पंचायतीचे. हांव वार्ड नंबर 2 निवडून येयल्लो आसा. म्हाका 230 मतां पडलेलीं आसा आनी म्हाजे ओपोजीट आशिल्लो ताका 223 मतां पडलीं. आनी फुडें आयज हांव आमचो गांवचो विकास कसो जातलो हेचेर आमचें चड म्हत्व आसतलें. गांवची विहिरी त्या गांवचे जी आमच्यो गटारां जावं विविध जे प्रकल्प हाडपाचे तेजेर आमची चड भर आसतली. ताणे करून आमची पंचायतीची नवी बिल्डींग ओल्ड बिल्डींग आसा ती मोडून थंय एक मिनी हॉल आनी सकयल एक मार्केट कॉम्प्लेक्स उबारपाचें आमचें आहा. तेच परी आमी आमच्या हॉस्पिटलाचो दर्जो वाडोवपाचो एक आमी हें घेतलेलो आहा, विचार केल्ले आसा. आनी अशे विविध अशे कितें स्किमी ज्यो लोकां पर्यंत पावोवपाचे आमी प्रयत्न करतले. शेतकऱ्यां खातीर आमी विविध अश्यो स्किमी ज्यो जेणे करून तांकां खत पाणी अशें हें आमी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान तेंच्या मुखार पावोवपाचो प्रयत्न करतले. तशें बियाणे आनी कसल्यो स्किमी आसात जाल्यार ते शेतकऱ्यां पर्यंत पावोवपाचे आमी प्रयत्न करतले. जेणे करून ती शेतां ही पडंग करपाची ना हाचेर आमी प्रयत्न करतले. परत हांवें सरपंच पद सगळे पंचायती सहकार्यान पंचायती म्हाका बिनविरोध निवडून हाडिल्लो आसा. आनी आमचो फुडलो विचार जो आसा की घोमटकोण पंचायती खातीर जो बाणास्तारी मार्केट जो प्रकल्प आसा, जो फामाद मार्केट आसा, तो गणेश चतुर्थीच्या निमित्तान सगळे गोंयभरचे लोक विविध आपलो वेपार घेवन त्या वाठारांत बाणास्तारीच्या मार्केटान विक्री करपाक येतात.
खुबशे भरपूर गर्दी आसता आनी आमी मुद्दाम जावन आमच्या आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर गोविंद गावडे आनी आमचो मतदारसंघाचो आमदार ताका सांगलेलो आसा की तो बेगींतल्या बेगीन तो प्रकल्प घे. तशेंच युवा भुरग्यां खातीर स्पोर्ट्स ग्रावंड जसो चेंजींग रूम ची सुविधा कर, कारण भुरगे युवा पिढी जी आसा बरे आरोग्याचे दृश्टिकोनासूय तेंची घटपूस तेंकां मेळपाक जाय खातीर